Elections are coming closer. एक 5-6 महिने उरला इलेक्शनाक आणि एलिगेशन्स अँड काउंटर एलिगेशन्स रिप्लायज विल स्टार्ट नाव. So the allegation made by our friend Joseph Sikvera is baseless, as त्यांचे तोंडाक तोंड जाला आसतले on some issue. He is a ward member. Sapnesh was a candidate twice. म्हणजे तो इलेक्शनाक बसलेलो जिकोंक ना. आमचो फ्रेंड तो अशें पर्सनल कांय ना, पण तेंचे तोंडाक तोंड जाला आसतलें कितें तरी. पण तोंडाक तोंड जालें म्हणून वचून पुलीस कंप्लेन करप आनी थ्रेटनिंग केस घालप, हेचेर कळटा की इलेक्शनां लागीं पावल्या. MLA इलेक्शन लागीं पावलां आनी पंचायतीचें इलेक्शन लागीं पावलां. आय विश देम ऑल द बेस्ट, दोगांयकू, जोझफाकूय आनी वांयगणकाराकूय. हांव तेंचे अगेन्स्ट ना. तेणी लोकां कडेन प्रूव करचें की आमी सारके म्हणून आनी जिखून येवचें. दे हॅव टू गो अँड कन्विन्स द पीपल. लोक आमचें काम पळयता, लोक तेंचेंय काम पळयता, आनी तेणी अवश्य वचून लोकां कडेन काम बरें काम करचें. हांव तेंकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आमच्या इलेक्शनाक 6 महिने उरले, तेंच्या इलेक्शनाक 9 महिने उरले, 8 महिने उरले. सो तेणी बरे भाशेन काम करचें. पुलीस स्टेशनार वचून टायम पिड्यार करचो न्हू. म्हाका खूब जाण खूब भाशेनी गाय सांगता, खूब जाण खूब भाशेनी म्हाजे व्हिडिओ करता, सोशल मिडियाचेर म्हाजी घाण करता. हांव थँक्यू म्हणटा तेंकां. तेचे वयर काय म्हणूंक शकना. सर काल की तो उजो लागला न्ही राती, ते वन दुजे ब्रगांचा तो म्हणटा की तेतूनय तुमी आसा, कारण कमेंट जाल्या उपरांत विदीन शॉर्ट आत्ता सांगला हांवें तुका की इलेक्शनाक 6 महिने उरल्या. एलिगेशन्स अँड काउंटर एलिगेशन्स विल स्टार्ट. हांव कोणाचेर एलिगेशन घालिना. 5 वर्सां आमदार म्हणून हांवें काम केलां, तेजेय पयलीं 5 वर्सां काम केलां. ही आतां 4.5 वर्सां आतां सोंपत येयली आमची. 5 वर्सां सोंपत येयली, 4 महिने उरल्या. म्हाजें काम करीत रावतलो हांव एलिगेशन कोणाचेर घालिना. रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाक जाय. आमी आमदार, आमी सरकार चलयता. कितेंच रॉंग जालें खंय जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवंक जाय. म्हणजे खंय कितें रॉंग जाता तें सारकें करपाक जाय. हे दीज आर ऑल पॅटी पॉलिटिक्स म्हणटा तेका. हे जे आतां कंप्लेन केला म्हणटा ते पुलिशीन, ते पेटी पॉलिटिक्स. ती कंप्लेनां करतले, ते वचून हेचेर कंप्लेनां करतले. आतां फाल्यां वचून फ्रांसीस कंप्लेन करीत जाल्यार काउंटर कंप्लेन जाले ते, की तेणे कंप्लेन केला म्हणून हो वचून कंप्लेन करप, ओ हेणे कंप्लेन केला म्हणून तेणे वचून कंप्लेन करप. हांव कितें म्हणटा, तेच टायम तुमी लोकां खातीर स्पेंड करा. यू स्पेंड दिस टायम, प्रेशियस टायम, नॉट गोईंग इन पुलीस स्टेशन. गो अँड डू पीपल्स वर्क. लोक पळयतले तुमी जर तर बरे आहा जाल्यार तुमकां जिखून हाडटले. तशें काय ना. ओके एलिओ बस